नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत इसवण फ्राय करचे पळोवया. हे इसवण फ्राय करचे कामका जाय 1 व्हड चमचो मिरसांगे पिठो, पाव चमचो हळदी पिठो, अर्ध वाटी आमसाणे उदक, 1 व्हड चमचो तांदळा पीठ आणि 1 व्हड चमचो रवो, रुचीक मीठ आणि तळच्याक तेल. असलेच मसाला रेडी करून घेवया. ताजे खातीर एक वाटे भितर आमसाणे उदक काडून घेवका. हे आमसाण थोडे उदकान बरेकान हातान मरडून घेवका. तातूं भितर रुची जाय तितली मीठ आणि मिरसांगे पिठो घालका, हळदी पिठो घालका. सगळे बरेकान मिक्स करून सुको मसाला करून घेवका. जाय जाल्यार थोडे उदकान घेतले जाता आणि आमसाणे वाट्याक लिंबू बी यूज केले जाता. एक प्लेटात रवो आणि तांदळा पीठ मिक्स करून घेवका. रेडी केल्लो मसालो मासलेक लावून घेवका. मसाल्यात मीठ जास्त उरका. मासलेक परत आणि सेपरेट मीठ लावून घेवचे पडना. दोन्ही वाटेन मासलेक बरेकान मीठ लावून एक 10 मिनिट मॅरिनेट जावचे सोडका. 10 मिनिटानंतर मॅरिनेट केलेले इसवणा तुकड्याक रवो आणि तांदळा पीठ बरेकान लावून घेवका. चारी वाटेन समा कोट जावका. मासली भाजच्याक तव बरोकन हुनकन घेवका. तव हुन जाल की तातूं भितर तेल घालका. रव्यात बुडेल तुकडे तव्याचेर बरेकान भाजून घेवका. गॅसा फ्लेम मीडियम दवन दोन्ही वाटेन तांबडे जातपर्यंत भाजून घेवका. जाय जाल्यार वेल्यान थोडे तेल घाले जाता. एक वाटेन तांबडी जाली की मासली परतून घेवका आणि दुसरे वाटेन बी तशी तांबडी चुरचुरी भाजून घेवका. आम्ही रेडी केल्लो तांबडी मिरसांगे मसालो 10 इसवणा तुकडे लावचे जाता. हुनहुन आणि चुरचुरी इसवण फ्राय रेडी आसा. तुम्ही बी हे घरात ट्राय करा. कसाल म्हण कमेंट करून कळया. आवडल्यार व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगे चॅनल सबस्क्राइब करा. धन्यवाद.